मयेच्या कस्टोडियन इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीत रावतल्या लोकांक ह्या फुडें चड पुरावे दिवचे पडचे नात. फकत एकच डॉक्युमेंट दिलो जाल्यार तांकां सनद भेटयतले. ज्यांच्यांनी सनदींच्या अर्जा खातीर वेळ मागून घेतलेलो तांकां 20 डिसेंबर मेरेनचो वेळ दिला. आपणाक मनासावन हो प्रश्न सुटावो जाल्लो जाय आनी हांव तो जाग्यार घालतलोय बी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिल्ल्याचें मयेच्या पंचायत मंडळान सांगलां. मया स्थलांतरितांचे मालमत्तेत 2,500 परस चड घरां आसात. तातूंत रावपी फकत 1,400 लोकांच्योच फायली सनदींच्या अर्जा खातीर सरकारी कचेरेत पावल्यात. समितीनच मागलां की पोरणी घरां आशिल्ल्यान लोकांक 2014 आदले राबित्याचे पुरावे मेळनात. देखून ह्या फुडें फकत एकच पुरावो ग्राह्य धरतले अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. तशेंच मयेचो मास्टर प्लॅन करतले जातूंत पारंपारीक वाटोय दाखयतले अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ल्याचें विश्वास चोडणकारान सांगलें. की एक ठराव घेवन ज्यो पारंपारीक वाटो, पारंपारीक देवळां, पारंपारीक आमच्यो तळयो हेचे कडेन वचपाक ज्यो वाटो जाय, समशान भुमी आसतली हेचे कडेन वचपाक ज्यो वाटो जायो त्यो मास्टर प्लॅनाचेर घालून शेतान वचपाक ज्यो वाटो जायो त्यो बी सगळ्यो तेजेर मार्कींग करून तो मास्टर प्लॅन तयार करता अशें बी मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आहा. तितून पंचायतीचो रोल खूब म्हत्वाचो आसा. कित्याक आमकां एक फाटीं फुडें तेजेर प्रायवेट सर्वेयरूय घालून हे ज्यो गोश्टी आहा त्यो आमकां नमूद करच्यो पडटल्यो आनी ते बी जे मान्य केल्ले आसा. समितीन जो विशय थेयल्लो तोय बी मान्य केल्लो आसा. ज्यो फायली आमी स्थलांतरीत मालमत्तेच्यो आसा त्यो सादारण 2,500 घरां 2014 पयलींची मयेम गांवांत आसा स्थलांतरीत मालमत्तेत. पण आमच्या ग्रामस्थांनी अवघ्यो 1,400 फायली आयज पर्यंत थंय पावल्ल्यो आसा. जो टायम लिमीट दिल्लो त्या टायम लिमिटान 1400 फायली पावल्ल्यो आसा. उरलेल्यो फायली घेवच्यो आनी लोकांक तेजे बी एप्लिकेशन करपाक टायम मेळचो असोय तेंच्यांनी डिमांड केल्लो समितीन. आनी तो आमदाराच्या तर्फे मुख्यमंत्र्या कडेन काल बैठकीन निर्णय जालो आनी तेच्या खातीर 90 दिसाचो टायम मुख्यमंत्र्यान सांगलेलो आसा. आमकां वाडोवन दिल्लो आसा. तेजे लेटरूय बी ऑर्डरूय बी आमकां दिल्ली आसा. 20 ऑक्टोबर ते 20 डिसेंबर पर्यंत हो 90 दिसाचो टायम आहा पळय तो आमच्या ह्या ग्रामस्थांनी उर्वरीत फायली आहा त्यो करपा खातीर टायम दिल्लो आसा. आमकां जेन्ना हो मयेचो कायदो केलो त्या वेळार अशें ठरयल्लें की 5 डॉक्युमेंटा पैकी 2 डॉक्युमेंट आमी दिवपाक जाय आसले. 5 डॉक्युमेंट अशे आसले. एक घरपटी आसली, लायटीचे बील आसले, उदकाचे बील आसले आनी कस्टोडियनान समज खंयच्याय घराक नोटीस काडल्या जाल्यार तोय बी डॉक्युमेंट गृहीत धरलो. म्हणजे तोय बी एक डॉक्युमेंट असो धरलेलो. आनी 5वो डॉक्युमेंट आसलो तो 1 and 14 1/14च्या उतार्याचेर जेचें नांव आहा जाल्यार तेय बी लायले. अशे 5 डॉक्युमेंट आमकां त्या वेळार कायदो केला त्या वेळार सांगलेले. तितूनचे 2 डॉक्युमेंट आमी खंयचे तरी दिवप आनी ती सनदीचे फायलीक लावप आनी तेच्या नंतर आमकां सनद मेळटली. पण आतां आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन सांगलें की 2 डॉक्युमेंट सुद्दां आमच्या 2014 पयलींची घरां आहा तांकां दिवपाक त्रास जाता आनी ते पयलींचे जुने डॉक्युमेंट मेळना त्या खातीर मागणी केल्ली समितीन. ती बी मागणी मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ली आसा की एक डॉक्युमेंट जो आसा तो एका डॉक्युमेंटाचेर आमकां सनद दिवची अशी मागणी आसली आनी ती बी मागणी मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्ली आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान खास आमकां सांगलेलें आसा हो जो प्रश्न आपल्या मुळांसून सुटपाक जावो अशी आपल्या मनांची इच्छा आहा. मयेचे फकत घरांचेच न्हू जाल्यार शेताभाटांचे पारंपारीक वाटांचे प्रश्न होमकळत पडल्यात. ते केन्ना सुटावे जातले अशें मये भूविमोचन समितीन विचारिल्लें. खास पत्रकार परिशद घेवन मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेचेर निश्क्रियतेचो आरोपय तेंच्यांनी केल्लो. आमदार मयेच्या बाबतीत गंभीर नाशिल्ल्यान समिती मयेत आपलो उमेदवार दितली अशें तांणी म्हणिल्लें. आयकात मय भूविमोचन कृती समितीची भुमिका. आमी 2 फेब्रुवारीक जी मिटींग घेतलेली तेन्ना सरकाराक सांगलेलें की आमकां थंयसर मय गांवांत पूर्ण एक मास्टर प्लॅन जाय. थंयसर ग्राउंड्स खंय आसतले, शेतान वचपाक पायवाटो खंय आसतल्यो, घरांक पायवाटो खंय आसतल्यो किंवा मुसुल्ल्यो खंय आसतल्यो हेका लागून एक मास्टर प्लॅनाक लागून काम सुरू करपाक जाय म्हणून सांगलेलें. आनी त्या वेळार आमचे जे प्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें की बेगींतल्या बेगीन हे कामाक सुरू करता जाय. म्हणून जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा तेंचें काम सुरू जाल्लें ना. थोड्या लोकांनी, थोड्या गांवच्या लोकांनी अजून एप्लिकेशनां करूंक ना, सनदाक लागून एप्लिकेशनां करूंक ना. ताका नोटिफिकेशन काडून तांकां टायम वाडोवन दिवचो तें अजून काम सुरू जाल्लें ना. ताका लागून कांयच जाल्लें ना.
आनीक लोकांक परत एप्लिकेशनां दिवपाचें आसा, शेतांचे सनदी इश्यू करपाच्यो आसा, काजू बागायतीच्यो सनदी इश्यू करपाच्यो आसा, बाकीच्या जमनींच्यो सनदी इश्यू करपाच्यो आसा. आनी जर अशेंच जर हें चल्लें जाल्यार आनीक कितकी वर्सां लागत हो प्रश्न. विद्यमान जो आमचो आमदार आसा मये मतदारसंघाचो तो फाटली 4.5 वर्सां जाली मयेचो प्रश्न सोडा की मये मतदारसंघांचे सुद्दां इतले ज्वलंत प्रश्न आहा ते सोडपाक खूब कमी पडलेलो आसा. म्हणून आमची विनंती आसा पार्टी कडेन, भारतीय जनता पार्टी कडेन, की तेंच्यांनी एक तर एका घरा बसोवचो, नाजाल्यार समिती समर्थ आसा आपलो कॅन्डिडेट. मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन फॉलोअप केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान गंभीरतायेन ते कडेन लक्ष दिवन झपाझप पावलां मारपाक सुरवात केल्यात. मयेकारांक न्याय मेळटलोच, पूण ह्या प्रश्नाचेर राजेश कळंगुटकारान राजकारण करचें न्हू असो सल्लोय तेका पंचवांगडी कृष्णा परबान दिला. आयकात कृष्णाक. कितें जाता की आमदारान हो मयेचो प्रश्न आसा तो कसो कसो फॉलो केला तो इन डिटेल्स तुमकां सांगता. माननीय मुख्यमंत्र्यान 13 ऑगस्टाक एक मिटींग घेतली 11 वरांचेर रातच्या. तेजी बिझी शेड्यूल आसतना तेणी एक मिटींग घेतली आनी ती मिटिंगेक हे जे विश्वासान आतां सांगले 6 पॉयंट डिस्कस जाले. 6 पॉयंट डिस्कस जाल्या उपरांत तेणी डेप्युटी कलेक्टर आसा तांकां सांगलें की तुमी हेजे मिनिट्स करा म्हणून. ते मिनिट्स रेडी जाता म्हणसर 16 तारखेक समितीन एक आमकां लेटर दिलो आनी सीएमान सांगलें की तुमी हे आमदाराचे नोट घालून तो आमकां दिया म्हणून. सो 20/8 प्रवीण झांटये सरान एका सीएमाक एक लेटर केलें आनी सगळे पॉयंट घाले. त्याच्या मदीं चवथीचो काळ येयलो, चवथ जाली 10 तारखेक चवथ दिली आनी 20/9 तेंच्यांनी आमकां एक्सटेंशन जो सगळ्यात मेजर आमचो हे आसलो की आमचे जर थोडे सनतीक लागून उरला तांकां एक्सटेंशन दिवचें म्हणून. आनी मुख्यमंत्र्यान आनी आमदाराच्या हितून ते एक्सटेंशन 20/9 दिले. 20/9 दिल्या उपरांत हे समिती आनी हो राजेश कळंगुटकार जो इलेक्शन स्टंट करता हांव सरळ सांगता. कारण 5 तारखेक प्रेस घेता की आमदारान कांयच करूंक ना म्हणून. अरे बाबा ते पयलीं वचून पळय ते सारकें पळय. 20 तारखेक 9व्या म्हयन्यार तुका दिला. हे गव्हर्मेंटचे हे आसा प्रोसेस आसा ते फास्ट आसा. दुसरे तेंच्यांनी मागलेले आमी मागलेले की जे हियरींग लोकांक येवंक वचोंक त्रास जाता, डॉक्युमेंटेशन त्रास जाता ते बिचोले करचे म्हणून. तेजोय बीन परत तेंच्यांनी सीएमान ताबडतोब हे आमच्या नोटा प्रमाणे हे केले आनी ते बिचोले केले. आनी बिचोले फाल्यां हे आसा आनी तो सांगता आमी दिल्ले हे आमचे आमदारान करूंक ना अशी पेपर हालयता पळय. ते राजेशाक आसा कितें खबर इलेक्शन स्टंट करूंक येयला जाल्यार इलेक्शन कर. आतां नागरीक समितीन हांगा म्हटलां की आमी इलेक्शन लडयतले म्हणून. अरे बाबा तुवें ऑलरेडी लडयलें मरे. जिल्हा पंचायत तूं BJPच्या अगेन्स्टूच रावलो. तूं आनी कोणाच्या अगेन्स्ट रावंक नासलो राजेश. ह्या मनशान अशें कितें स्टेटमेंट करचें न्हू. तुका इलेक्शन करता ही लोकशाही सगळ्यांक हक्क आसा. म्हटल्यार मत घेतलो जाल्यार ते मनानसून लोक वत घेवंक जाय. लोकांच्या मना पर्यंत पळय ते प्रेसाक गेलो किंवा आनी खंय गेलो आनी तो हेजेर जायना. लोकां पर्यंत पाव बाबा तूं लोकांची कितें 4 कामां कर. हांव 2020 पंचायत इलेक्शन केलें 19 इलेक्ट जालो. 17 इलेक्ट जालो म्हणजे 15 वर्सां काम केलें. तशें काम कर. 15-20 वर्सां पार्टीक लागून काम कर आनी मागीर तिकेट हांव कर. आनी हे जे तेणी ठराव घेतला ताका आमी निशेध करता आनी आमचे पंचायत मंडळ हे आमदारा फाटल्यान ठामपणे आसतले. गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार.